नेशन वन इलेक्शनाक बैठक आशिल्ली तुमचे व्ह्यूज कितें आशिल्ले? पयले सुवातेर हांवें एक मेमोरेंडम सबमीट केला आनी ते मेमोरेंडमाचेर 3 मेजर पॉयंट्स वी हॅव पुट अप. वन इज this one nation one election undermines the federalism and state autonomy. So basically जोरी तरी आमी हें केलें जाल्यार मुखार म्हाका दिसता आमगे जो स्टेट वायज इश्यूज आहाय तो स्टेट वायज इश्यूज दांपतले. सगळे नॅशनल पार्टीज आहा तांकां वयर हें करूं मेळटा. नॅशनल नॅरेटीव आहा तो हें जातलो. सो फेडरलिझम जे आहा तें फॅब्रीक जो आहा तो पेड्यार जातलो. दुसरो म्हणटा तो पॉयंट reduces government accountability and democratic feedback. So election is म्हणून कितें? Election is all about accountability. खंयचें इलेक्शन जावं, पंचायत इलेक्शन जावं, ZP जावं, म्युनिसिपालिटी जावं, प्रत्येक इलेक्शनाक लोकांक एक तुका गेज करूं मेळटा. सगळीं इलेक्शन बराबर केलें जाल्यार हे गॅसी सिलिंडर 2000-3000 कोतले आनी मागीर 5 वर्सांनी तो सिलिंडरा प्रायस देंवयतले. सो हें प्रॉब्लम जातलें. सो जरी तरी मदें मदें पंचायत जालें, दुसरी इलेक्शन जाली, हांकांय भंय आसता की पंचायत इलेक्शना म्हणून गॅसी प्रेस वाडोवपा नायता की दुसरी इलेक्शन हेंगे पेडे जातली. सो दॅट इज इट कीप्स एन अकाउंटेबिलिटी एंड अ बॅलन्स ऑन वॉट इज बीन डन. एंड द थर्ड वन इज प्रॅक्टिकल एंड लॉजिस्टिकल चॅलेंजीस. सगळे कडेन बराबर करपाक, EVM मशीन सेट करपाक, सेक्युरिटी करपाक, हे सगळे स्टेटीं कडेन ते भाशेन प्रोविजन जावपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट एंड टू मॅनेज. सो हे तिनी गोश्ट घातल्यो. तेज भायर इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू डिस्कस अबाउट द 10th शेड्यूल. 10th शेड्युलाचे एंटी डिफेक्शन हें जे आमी उलयली हिंगा जायत जाणी MP जे आहाय ते पॉयंट काडलो आनी ते म्हणपाक लागले दीस एंटी डिफेक्शन इज बेसिकली अ इश्यू हियर इन गोवा. गोंय एंटी डिफेक्शन चड जाल्लें आहा आनी दीस इज विकनिंग आवर डेमोक्रेसी. सो एंटी डिफेक्शनाचे जो लॉ आहा तो जर तरी स्ट्रेंथन करून नासना, जर तरी असल्यो गोश्ट्यो जाल्यो देन इट इज गोइंग टू बी व्हेरी डिफिकल्ट. आमगे गोंयचे MLAन एक दोग जाणांनी जी उतर घायली ते म्हणपाक लागले की इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन केलें जाल्यार काम जातली म्हणून. सो हेजे काम कितकोन जातली जरी तरी तुका अकाउंटेबिलिटी मेळना जाल्यार तूं आनी काम हुंच करतलो. आतां म्हूण हुंच काम करताय हो सरकार तुमी चोयल जाल्यार आतां वेस्ट बेंगॉलांत हो सेंट्रल गव्हर्मेंट तूं चोयता मायनॉरिटीचेर आज सगळ्यो इगोज आमगे मोठाय. सो एशें कोन्न जर तरी सगळीं इलेक्शनां एक बारा जालीं जाल्यार आमकां आनी मायनॉरिटी काबार करतले. सो मुखार आनी मायनॉरिटी जावपा ना कित्याक देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. आतां जर तरी इलेक्शन मद जालीं जाल्यार म्युनिसिपालिटीचे हेंचे चॅक पडटलो, ZPAचे चॅक पडटलो, हेंच्यांनी कांयच मायनॉरिटीचे करपा जावपा ना. सो द होल थिंग इज व्हेरी सिंपल गोश्टांनी इलेक्शनां जे भाशेन आहाय ती स्टॅगर करून जावपाची गरज आहा आनी ती स्टॅगर करून जालें जाल्यार गॅसी सिलिंडर, पेट्रोली प्रायस हो सगळो अकाउंटेबल जातलो. ना जाल्यार हे वाडयत रावतले आनी सामकें म्हाका दिसता सगळें काबार जावन वयतलें. आनी गोंयची जी आसमुताय आहा ती आसमुताय जर तर सांबाळटलो, कल्चर जर तर सांबाळटलो, मदें इलेक्शन जावपाची गरज आहा. हें जर तर वन नेशन वन इलेक्शन जालें दीस इज ऑल गोइंग टू गो आउट ऑफ हँड आनी हेंकां आनी कोणाच्यान कांय सांगपा जावपाना. आनी हे भोवकून हें स्ट्रेंथन करता जाल्यार डेमोक्रेटीक स्ट्रेंथन करता जाल्यार 10th शेड्यूल पयलीं सद्या घोट करपाक गरज आहा. हें आमी आज मांडिलें. वी वर गिवन व्हेरी लिमिटेड टायम बट वी हॅव मेड शुअर दॅट वी हॅव पुट आवर पॉयंट अक्रॉस.